चोडण रायबंदर न्हंय मार्गाचेर रोरो फेरी सेवा सुरू करपाच्या नदरेन हालचाली सुरू जाल्यात। सरकारान ह्या प्रस्तावाक मंजुरी दिला। रोखडीच कामाची निविदा काडटले मयेचे आमदार प्रवीण शेट हांणी माहिती दिली। चोडण न्हंय मार्गाचेर रोरो फेरी सेवा सुरू करपाचे नजरेन मयेचे आमदार प्रवीण शेट हाणें ब्रेस्तारा, माडेल आनी रायबंदर ह्या दोनूय वाटेच्या फेरी धक्क्याचेर सर्वेक्षण केले। ह्या वेळार न्हंय येरादारी आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले। आमदार प्रवीण शेट हाणें अधिकाऱ्यांकडल्यान आढावो घेतलो। रोरो फेरी सेवा जातकच ह्या न्हंय मार्गावेल्यान सद्याचे फेरी सेवेवयलो ताण कमी जातलो, प्रवाशांचो वेळय वाचतलो। गव्हर्मेंटान आमकां रोरो फेरी गोंयांत चालू करपाक लागून मान्यता दिल्ली आसा आनी हितून सगळ्यात पयलीं ही रोरो सर्वीस रायबंदर माडेल ह्या रुटाचेर चालू जावपाची आहा। ह्या संदर्भात सरकारान आमकां 2 रोरो फेऱ्यो घेवपाक लागून मान्यता दिल्ली आसा आनी त्या संदर्भात आमी काल हेजो जो मॅन्युफॅक्चरर आसा ताका फेरी धक्क्याचेर आपयलो आनी हेजें कारण कितें आसलें की हो जो फेरी एक्झिस्टींग फेरी धक्को आसा ह्याच फेरी धक्क्याचेर रोरो फेरी चलोवंक शकता त्या पद्दतीन ते मॉडिफाय करतले, बांदतले अशा तरेचे सर्वेक्षण काल आमी केलें आनी आमच्या बरोबर ते आसा कॅप्टन ऑफ पोर्टाचे कॅप्टन श्री विकास गावणेकर आसले, R&Dचे भोसले आसले आनी PWDचे इंजिनियर आसले, तशेंच विजय शिपिंग कंपनीचे अधिकारी आसले। तांकां घेवन आमी हें सर्वेक्षण दोनूय सायडीसून केलें, म्हणजे माडेल सायडीसून आनी रायबंदर सायडीसून। आनी त्या अधिकाऱ्यांनी सांगलें की जे मॅन्युफॅक्चरर आहा तेंच्यांनी सांगलें होच जो एक्झिस्टींग आसलेलो फेरी धक्को आसा त्याच धक्क्याचेर ही फेरी आमी लावूंक शकता, अशा तरेचें काम करूंक शकता अशें सांगलां तेंच्यांनी। PPP तत्वाचेर ही सेवा सुरू करपाचो सरकाराचो विचार आसा, अशी माहिती प्रवीण शेट हांणी दिली। ती तत्वाचेर चालू करतले। आतां आमी हें सर्वेक्षण जालां, हें कन्फर्म केल्या नंतर रोखडेच आतां आमी R&D ह्या हेचें टेंडर काडटले। हेका लागून हांव सरकाराचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तशेंच रिवर नॅव्हिगेशन मिनिस्टर माननीय श्री सुभाषभाई फळदेसाय यांचेय बी आभार मानता कित्याक तेंच्या फुडारपणान आयज हे प्रोजेक्ट आमी फुडें घेतलेलो आसा आनी बेगीनूच बेगीन चालीक लागतलो। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत।